Itihasachem Poilem Pustok Chapter 7 Ut'torechi कुळां इसाकार. इसाकाराचे पूत हे तोला, पुआ, जाशूब आणि शिमरॉन 4. तोलाचे पूत उझी, रेफाया, जेरियल, जमाय, इब्साम आणि शेमुएल. हे तोला आपल्या बापायच्या घराण्यांचे वडील. तांचे पिणकेन मजबूत झुजारी असले. दाविदाच्या दिसांनी तांचो आंकडो 22,600 जातालो. उझीचो पूत इज्राहिया आणि इजाहियाचो पूत मिकायल, ओबाद्या, जोएल आणि इशा सगळे मेळून 5 अधिकारी. तांच्या बापाय प्रमाणे तांचे बरोबर तांचे पिळगेंतले वांगडी असले. झुजाक उबो रावपी झुजारी असले. बापायच्या घरांनी तांचो आंकडो 36,000 जातालो, कित्याक तांकां जायत्यो बायलो आनी पूत असले. इजाकाराच्या कुलाचे तांचे भाव सगळे मेळून 87 असले. ते सगळे मजबूत झुजारी असले. तांचे वंशावळी प्रमाणे तांची वळेरी केली. बेंजामिनाचे तेग पूत हे बेला, बेकर आणि जोदाएल. बेलाचे पूत 5 जाण: एजबॉन, उझी, उझिएल, जेरिमोत आणि इरी. ते तांच्या बापायच्या घराचे वडील आणि मजबूत झुजारी. तांचे वंशावळी प्रमाणे नांवांचे वळेरींत 22,034 जातालो. हे सगळे बेकेराचे पूत: जेमिरा, जोएश, एलिएझर, एलियोएनाय, ओमरी, जेरेमोत, अबिजा, अनाथोत आणि एलेमेत. तांचे पिणके प्रमाणे घराण्यांचे वडील कशे पुर्वजांचे वळेरींत तांची नांवां असली. सगळे मजबूत झुजारी. तांचो आंकडो 20,200 असलो. जेदियालाचे पूत बिल्हान आणि बिल्हानाचो पूत जेऊश, बेंजामिन, एहूद, केनाहा, जेथन, तार्शीश आणि अहिसादार. तांच्या बापायच्या घराच्या वडिलां प्रमाणे हे सगळे जेदियालाचे पूत मजबूत झुजारी. तांचो आंकडो 17,200 असलो. झुजान सेवेक तयार असले. नफ्ताली आणि शुपी आणि हुपी इराचे पूत हुशी आहेराचो पूत असलो. नफ्तालीचे पूत हे जहजिएल, गुनी, जेजेर आणि शालूम. ही बिलाची पिलगी. मानासेचे पूत हे आस्रिएल हो ताच्या सिरिया देशांतले घेवन दवरलेले बायलेक जल्मलो. तिणें माकिराकूय जल्म दिलो. हो जिलियादाचो बापूय आनी माकिरान हुपी आनी शुपिमा खातीर एक बायल घेतली. ताचे भयणीचें नांव माक्का आसलें. दुसरो जेलोफेहाद आनी जेलोफेहादाक धुवो आसल्यो. आनी माकिराची पोतीन माका तिणें एका पुताक जल्म दिलो जाका पेरेश नांव दिलें. आनी ताच्या भावाचें नांव शेरेश आसलें. आनी उलाम आनी राखेन ताचे पूत. उलामाचे पूत बेदान हे जिलियादाचे पूत. हो माकिराचो पूत आनी मानासेचो नातू. आनी हामोलेकेत ताचे हे भयणीन इकशोड, अबिएझर आनी महालाक हांकां जल्म दिलो. शेमिदाचे पूत म्हणल्यार आहियान, शेके, लिखी आनी आनियाम. एफ्रायमाचे पूत शुथेला आनी बेरेद. ताहात बेरेताचो पूत एलियादाब. ताहाताचो पूत ताहात एलियादाबाचो पूत. जाबाद ताहाताचो पूत. शुथेला जाबादाचो. आनी एझेर आनी एलियाद शुथेलाचे पूत. आपलो हिंद चोरूंक आयलोले तेन्ना गादाच्या मनशांनी तांकां जिवेशी मारले. आनी तांच्या बापायन
एफ्रायमान कितलेच दीस लेगून दूख केले. ताचे भाव ताका भुजवण दिताले आनी एफ्रायमान आपले बायले लागीं कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी तिणें उपरांत एका पुताक जल्मान हाडलो, जाका ताणें बेरिया म्हूण नांव दिलें, कित्याक ताच्या घोराण्याचेर अदृश्ट आयलोलें. ताची धूव म्हणल्यार शिरा. तिणें दोनूय वयलें आनी सकयलें बेथोरोन आनी उज्जैन शिरा शारां बांदून हाडलीं. रेपा रेशेफ आनी तेला ताचे पूत, तेहान तेलाचो पूत, लादान ताहानाचो पूत, आमिहूद लादानाचो पूत, एलिशामा आमिहुदाचो पूत, नून एलिशामाचो पूत आनी जोशुआ नूनाचो पूत. तांणी आपलीं बिराडां बेथेल आनी तातूंतल्यान शारांनी उदेंते वाटेन नारान आनी अस्तोमते वाटेन जेजेर आनी तांच्या शारांनी, शेकेम आनी ताच्या शारांनी, तशेंच जेजेर आनी ताच्या शारांनी थारायलीं. मानासीत बेतशेयान आनी ताचें शार, मेजिदो आनी ताचीं शारां, दोर आनी ताचीं शारां मानासेच्या पुतांच्या हातांत आसलीं. हांगाच जोसेच्या पुतांनी, जोसे म्हणल्यार इस्रायलाचो पूत, आपलीं बिराडां केलीं. आशेराचो पूत इम्ना, इश्वा, इश्वी, बेरिया आनी तांची भयण सेरा. बेरियाचे पूत हेबेर आनी मल्किएल, जो बिरजायताचो बापूय आसलो. हेबेर, जाफले, शोमेर, होथम आनी तांची भयण शुआ हांचो बापूय. जाफलेचे पूत पासाक, बिमाल आनी आश्वात. ताच्या भावा शेमेराचे पूत रोगा, जेहुबा आनी आराम. ताच्या भावा हेलेमाचे पूत जोफा, इम्ना, शेलेश आनी आमाल. जोफाचे पूत शुआ, हारनेफेर, शुआल, बेरी, इम्रा. बेजेर, होद, शाम्मा, शिलशा, इथरान आनी बीरा. जेथेराचे पूत जेफुने, पिस्पा आनी आरा. उल्लाचे पूत आरा, हानियल आनी रिजिया. हे सगळे आशेराचे मनीस आसले. ते तांच्या बापायंच्या घरांचे वडील, विंचून काडलोले मजबूत झुजारी आनी कुंवरांचे मुखेली ते आसले. पुर्वजांचे वळेरीन झुजाचे सेवेक तांची नांवां नोंद केली. तांचो आंकडो 26,000 दादले जातालो. देवाचें उतर हें.